Vedanta Sesa Goa Iron Ore, proudly serving people, community, and country. Vedanta Sesa Goa Iron Ore presents Rosto Rahagir Suraksha. The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims is commemorated on the third Sunday of November each year to remember the many millions killed and injured on the world's roads, together with their families, friends, and many others who are also affected. It is also a day on which we thank the emergency services and reflect on their tremendous burden and cost of this daily continuing disaster to families, communities, and countries, and on ways to halt it. The third Sunday of November is a very important day in the road safety movement across the world because it is observed as the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. So this year, 2016, it's on the 20th of November, and the appeal worldwide is to focus on the theme for this year, which is post-crash vital issues. One of the issues is medical care. The second issue is proper investigation. And the third issue is justice. दीस उदेता तशी सुरू जाता जगपाची एक नवी चळवळ. प्रत्येक मनीस भायर सरता आपली शिदोरी घेऊन एका गोष्टीचो विचार न करता की तो सांजचो आपल्या घरा पावतलो काय ना. असे कित्येक जाण सांचेच न्हू जाल्यार आज पर्यंत घरा पावलेच ना. घरा पावल्यो त्यो फक्त त्यांचे जीव नासलेल्यो कुडी आणि घरकारांक घेऊन गेल्यो फक्त दुःख आणि यादी. असल्यो यादी ज्यो तांकां खिणाक खिणाक भेडकयता, भेसळयता. आजच्या दिसा याद करूया असोच एक अर्दकुटो उरलेलो प्रवास. चलो म्हणून म्हाका अक्षरशः ताच्या बाबतीन खूब अभिमान आशिल्लो. म्हणजे चड तो व्हडलो काय शिकून बाबा काय ग्रॅज्युएट जालो असले काय ना, पूण ताजी जी आर्ट असली आणि दुसरे त्या आर्टच्या बाबतीनय असले आणि दुसरे अतिशय मायेस्त असलो तो. ताका भयंकर म्हणजे गरिबाची हाजी ताजी कणव येताली. म्हजो भाव सुशांत नाईक घरा कडेन येतना एका एक्सिडेंटान गेलो. तो एक खरोच हुशार तरणाटो आशिल्लो आनी जायत्या वाटेन ताणें फुडाकार घेवन एक बरो फोटोग्राफर जावची आनी तो खूब एक मनमेळाव म्हणटा असो एक भुरगो आशिल्लो. आनी एका मनशाची चूक त्या दिसा राती आमच्या पूर्ण फॅमिलीची लायफ एकदम उद्ध्वस्त करून सोडली. 3 डिसेंबर आशिल्ली 2007 आणि त्या दिसा येता आसतना ताणी एक येवच्या पयलीं एक सांगले, आवयक फोन करून सांगले मोबायलाचेर की हांव आतां एक 10 मिनटान पावता म्हणून. आनी 10 मिनटां जालीं, अर्दवर जालें तरी कांय हाचो पत्तो ना. म्हणटा परतो फोन करीत जाल्यार तो फोन आनी पुलिसान उखल्लेलो मोबायल ताजे कडेन. आनी मागीर तें जालें की ताचा एक्सिडेंट जालो. गोंयांत तुका लोक इमिजिएटली हेल्प करपा येता आनी गोंय हे पेक्युलियर आसा. भायल्या स्टेटांनी कितें जाता नॉर्मली आमी पळयलां की लोक भितात. हाजे खातीर 2 कारणां आसता. एक म्हणजे हांव विटनेस जातलो काय, म्हाका कोर्टान येवचें पडटलें काय.
हो विशय सदांच लोकांच्या मनान येता. आतां जजमेंट्स पळय कोर्टाचे जाल्यार तांणी सांगलां की फर्स्ट यू हेल्प, वी वील नॉट ट्रबल यू. आनी पुलिसूय कशें आसा, एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करपाक नॉर्मली अशा मनशाक जो हेल्प करता पळय ताचो स्टेटमेंट घेता. पण आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता समाजा कडेन, तातूंतल्यान विक्टिमांक हेल्प करप शूड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. बाकीचो सगळो विशय वेगळो, कित्याक तुज्या एका डिसिजनान एक मनशाचो जीव वाचूंक शकता. आनी तो मुद्दो घेवन आमी सदांच प्रत्येक वेळार एक्सिडेंट जालो जाल्यार विक्टिमांक पयलीं हेल्प कसो करचो हें पळोवपाक जाय. आमकां एक्सिडेंट कॉल, स्पेशली एक्सिडेंट कॉल्सी PCR चडशी येता. सर्टन टायम लोक जर तांकां पुलीस स्टेशन नंबर खबर आहा, दे कॉल एट पुलीस स्टेशन ऑर कॉन्टॅक्ट ऑफिसर्स एट पुलीस स्टेशन. आनी कॉल येतकच PCR कॉल येयल्या उपरांत इमिडिएटली जो रॉबर्ट व्हिकल्स आसा आमची ते एक्सिडेंट स्पॉटार वयतात टू क्लियर द ट्रॅफिक अँड फॉर फर्दर इमिडिएट एक्शन, शिफ्टिंग द इंजर्ड पर्सन टू हॉस्पिटल. हे गोष्टी ते वचून करतात ते. आनी इन मीन टायम आमचे जे एक्सिडेंट हवालदार बी असतात ते वतात. The post accident scenario wherein the victim is shifted to the hospital, at that point of time it's very important that the right kind of treatment is given to the victim as far as saving his life. It could be a spinal injury, it could be a head injury. Then we also need to look at the investigation. Now many times these cases do not really go very well because the investigation is not proper, in the sense the eyewitnesses are not able to give proper accounts of what exactly happened at the site. So it's very important that we look at the investigation procedures that are being followed in Goa. And in this case, all stakeholders need to contribute to understanding that the investigation be properly done. And at the end, the third aspect is justice. Is the road traffic accident victim getting justice? The person who caused the accident, is action being taken? Is the penalty actually being given to that person who is the accused? There are many hit and run cases, for example, in Goa. And therefore, the legal fraternity, the law college students, all stakeholders need to, the legal aid cells need to come in and look at what can be done. पयलीं खंयच्याय पेशंटाक एक्सिडेंट जातकच मोटरसायकलीन जावं किंवा गाडयेन जावं मनीस पडलो की जो सगळ्यान वीक भाग आसा तो मानेचो भाग. आनी पयलीं ताची मान स्टेबिलायज करपाची, मान हालूंक दिवपाची ना. कित्याक खंयचीय इम्पॅक्ट जावन एकदां स्पायनल कॉर्डाक जर इंजरी जाल्ली आसत आनी ती मान जर प्रोटेक्ट केली ना जाल्यार पेशंट तो पॅरलायज जावंक शकता. ती गोश्ट एक. दुसरो, तो पेशंट उलयता काय ना, जागो आसा काय ना हें कळूंक जाय. पेशंट जर अनकॉन्शियस आसा जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे ताजो स्वासोस्वास चालू आसा काय ना तें चॅक करूंक जाय. आनी पयली गोश्ट म्हणजे ते ताका उदक पिवप किंवा ताच्या दोळान उदक मारप हें कशेंच केन्नाच करूं जायना. कित्याक सांग, उदक जर पिवयलें पेशंटाक आनी ताका जर कितें अर्जंट ऑपरेशन करचें पडलें जाल्यार तें अननेसेसरी डिले जाता. सो पेशंट आनी मेस्ट म्हणजे समज आपल्याक कांयच कळना जाल्यार 108 आफोवपाची किंवा बाजूच्या खंयच्या हॉस्पिटलांत ताका ट्रान्सफर करपाचो. एखादो फॅटल एक्सिडेंट जालो जाल्यार इमिडिएटली आमी ऑब्सर्व करतात सगळे ते. आनी वी क्लियर द रोड and shift the dead body immediately to the morgue. And side by side we try to contact relatives of that person. जर फोनाचेर कोण मेळ्ळा जाल्यार आमी ताका इमिडिएटली रिपोर्ट कर म्हणटा पुलीस स्टेशनाचेर. आनी आफ्टर क्लियरिंग दॅट वी रजिस्टर केस अगेन्स्ट द accused persons who are involved in fatal accident. Patient should reach a hospital which is accepting trauma patients. आणि ट्रॉमा पेशंट्स त्याच हॉस्पिटलान व्हरपाक जंय प्रॉपर ऑर्गनायज्ड केअर इज देर. ट्रीट द पेशंट इन द करेक्ट वे इन द क्विकेस्ट वे. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे क्विक आणि करेक्ट. हातून ABCD म्हणून एक आमचो कोड आसता. म्हणजे पयलीं पेशंट आयलो की पयलीं एअरवे, ताजे एअरवे म्हणजे तो स्वासोस्वास सारको आसा काय तो चॅक करपाचें. इफ एदर इट इज ब्रिदींग प्रॉपरली. कित्याक हवा जर मेळ्ळी ना जाल्यार पेशंट कॅन डाय विदीन अ फ्यू मिनिट्स. सो C इज फॉर सर्क्युलेशन. घरात खंय बाबा ब्लिडींग आसा काय, ताजो पल्स सारको आसा काय ना, खंय ब्लिडींग भितर जावंक शकता पोटान, भायल्यान कांयच कळना. तुजें पुलमांव फुटूंक शकता किंवा पोटान खंयचे ऑर्गन फुटूंक शकता. सो सर्क्युलेशन. आनी D लास्ट म्हणजे आतां सपोज हाडां मोडल्या न्ही, हाडां मोडल्यार पेशंट मरचो ना इमिजिएटली. सो तें मेन म्हणजे पयलीं ताजें लायफ सेव करपाचें. एक तर आपलो परिजन सोडून गेलेल्याचें दूख आनी मागीर ताका न्याय मेळोवन दिवपा खातीर
झरलेले व्हाणो. पोलीस पंचनामा अमुक तमुक जे काय त्यांचे सोपस्कार ते सगळे हे केले, सगळे झाले आणि सगळे जातकच सगळे कोर्टान केस चलता 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 8 वर्सां कोर्टान केस चल्ली. देर वर लॅप्सीस इन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज अँड दिस थिंग की प्रॉपर हे करूंक जायना. ताका लागून तो हो एक्वीट जालो GMFC कोर्टान आणि गव्हर्मेंट वॉज कायंड इनफ टू अपील इन टू द हायकोर्ट. आता हायकोर्टान ती केस ॲडमीट जाल्या. दॅट इज अ 50% विक्टरी फॉर अस. आणि आता ती फुडें पळोवया आता कितली वर्सां आनी वतात ती. एक क्रिमिनल केस तयार करतलो जाल्यार पुलिसाचो एक वेगळो रोल आसता. पुलिसान एक चार्जशीट जी फ्रेम करप आसता तातूंत बारीक सारीक चुको जाता पळय तातल्यान एक्विटल जाता. एज अ डिफेन्स लॉयर हांव तुमकां सांगता की खंयची केस मोस्टली एक्सिडेंट केस रजिस्टर एकलो करता तो कंप्लेनंट म्हणून आसता. स्टेट पोलीस किंवा कोण रजिस्टर करता आनी मागीर इन्वेस्टिगेशन वेगळो मनीस करता. तो जो तालमेल आसता ह्या दोगां भितर तो चडशो गोश्टीन फेल जाता. ह्या गोश्टींक लागून मोस्ट ऑफ द जे हे आसता केसीस आसता पळय त्यो भायर पडटा कारण एविडन्स सपोर्ट जायना. तो तालमेल जर एकठांय करून जर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करत जाल्यार इन्वेस्टिगेशन कॅन सक्सीड इन टर्म टू कल्मिनेट इन टू कन्विक्शन. पोस्ट क्रॅश एक्शनीचे दुसरें सूत्र म्हणल्यार पुलीस आनी इन्वेस्टिगेशन. पयलें वर जें आसा एक्सिडेंट जातकीर फर्स्ट अवर ताका गोल्डन अवर म्हणटात. दॅट गोल्डन अवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या गोल्डन अवरा भितर ट्रिटमेंट स्टार्ट जावंक जाय कित्याक मॅक्झिमम डेथ्स आर अकरिंग इन दॅट गोल्डन अवर. आनी त्या गोल्डन अवर तूं कितें करतलो दॅट वील डिसायड द फ्युचर ऑफ दॅट पेशंट. मागीर तूं कितलोय ट्रिटमेंट बरो दी त्या गोल्डन अवरान जर सारको ट्रिटमेंट जालो ना जाल्यार खुबशे लोक जीव गमावतात. एक एक्सिडेंट स्पॉटाचेर मेजर प्रॉब्लम आसता तो पब्लिकाचो प्रॉब्लम आसता. एखादो एक्सिडेंट जालो तो मायनर जावं मेजर जावं लोक इमिडिएटली आपले गाडी रस्त्यार उबे करून गॅदर जातात आनी देन दे विदावट नोईंग तो कोण ड्रायव्हर आसा व्हडल्या गाडीचो ड्रायव्हर आसा अशा मनशाक मारपाक लागता. पुलिसाक थंय वचून काम करपाक दिना. रास्ता रोको असले खुबशे इन्सिडंट जाता. बट एक्सिडेंट केसीनी जे फॉर्मॅलिटी ते करपाक जाय ते करपाकूच जाय. पुलीस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एक्सिडंट्स. एक्सिडंट जावप एक्सिडंटान नांवूच एक्सिडंट दिल्लें आसा बिकॉज इट हॅपन्स बाय समबडीज मिस्टेक. एका मनशाची चूक आसता एक चूक नासतात. एखाद्या वेळार दोगांची चूक आसता पूण थंय लोकांक अशें दिसता की पुलिसांनीच कितें तरी चूक केला म्हूण पुलिसां वांगडा झगडोंक लागतात. सो हे असले गोश्टी एक्सिडेंट स्पॉटाचेर अवॉयड करपाक जाय. आता जे एक्सिडेंट स्पॉट्स आसा पळय अशा जाग्यार मुख्य ठिकाणी CCTV लावप किंवा आता CCTV इज रॅम्पंट. इन्वेस्टिगेशन जर सारकें करूंक गेलें जाल्यार तुका एक अंदाज येता ह्या वेळार हें व्हेकल गेल्लें ह्या वेळार हें व्हेकल गेल्लें म्हणून. सरावंडींग एरियाचे जर CCTV चॅक करत जाल्यार हिट एंड रन केस आजकाल म्हज्या कोतान सोदून काडप व्हेरी सिंपल. ते नंबर मेळटा तांकां आपोवप आनी इन्वेस्टिगेशन करप व्हेरी सिंपल कळपाक शकता कारण डॅमेज आसतलीच ती खंय तरी रिपेर करपाकूय जाय. आतां ती करता जाल्यार ते वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इट हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. ही लिंक जी आसता पळय हिट एंड रन केसीन ती मोस्टली पोलीस फॉलो करना आनी ती चेन जॉयन करपाक शकना म्हणून डिफिकल्टी जाता. अल्टिमेटली ताका अरेस्ट केलो की ते बेलेबल ऑफेन्स ताका सोडपाकूय जाय. सो तातल्यान प्रिवेंटीव मेजर कांय येना. पूण कोर्टान जेन्ना मॅटर वता तेन्ना कोर्टान ते कशें सिद्ध करप हो एक बिगेस्ट टास्क. एंड हिट एंड रन केसीन मोस्टली इट इज सर्कमस्टान्शियल एविडन्स. सो सर्कमस्टान्सीस तूं कनेक्ट करता आसतना एक खंयच्याय मदले सर्कमस्टान्स जर तुटत जाल्यार ती चेन कंटिन्यू जायना आनी तातल्यान एक्विटल्स जाता. जेन्ना एक्सिडेंट ऑर फॅटल एक्सिडेंट जाता एका स्पॉटार म्हणजे स्पोर्ट रोडार ऑर सर्कलार ऑर आनी खंय तेन्ना ट्रॅफिक पुलीस ते एवरी फॅटल एक्सिडेंटाचो इन्चार्ज आसा इन्स्पेक्टर ऑर ट्रॅफिक इन्चार्ज तो त्या स्पॉटार वता तो विजीट करता तो पळयता थंय कितें सपोज इम्प्रुवमेंट जाय इंजिनियरींग रोड इंजिनियरींग इम्प्रुवमेंट जाल्यार आमी ते कन्सर्न जो PWD आसा त्या डिविजनाक आमी बरयता की कितें इम्प्रुवमेंट कर. फॉर एग्जाम्पल सायनेजीस जाय जावं वायडनींग जाय जावं रोड इंजिनियरिंगा मेजर कितें आसा जाल्यार आमची इन्स्पेक्शनाक कितें आमकां दिसता म्हणजे आमी एक्सिडेंट जावची न्ही हाका लागून आमी ते इंजिनियराक जावं कन्सर्न PWD डिपार्टमेंटाक बरयता. आतां जर रिपिटेड जर एक्सिडेंट जायत फॅटल एक्सिडेंट एक जालो 2 जालो 3 जाल्यार थंय आमी प्रपोजल धाडटा PWDकूच धाडटा आनी कन्सर्न आमचे सुपेरियरा मार्फत डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक धाडटा की तो एक्सिडेंट प्रोन झोन डिक्लेअर करचो म्हणून. जर 3 एक्सिडेंट रिपिटेड जाले जाल्यार आनी थंय जर एकूच स्पॉटार जर मोर दॅन 5 फॅटल एक्सिडेंट जाले आनी डेथ जाता जाल्यार आमी परत सेम प्रोसिजर आमी PWDक आनी कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक बरयता की तो ब्लॅक स्पॉट म्हूण डिक्लेअर करचो म्हणून.
म्हणजे जे मोटरिस्ट आसा तांकां जाण जावपाक की प्रिकॉशन घेवप बाबा हो एक्सिडेंट स्पॉट रिपिटेड एक्सिडेंट जाता तेन्ना तांणी थंय स्पीड लो करपाचें आसा जावं कॉशन घेवन चलोवपाचें आसता असो आमी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा. So we are categorizing accidents into basically four or five different types. Number one is a simple accident, wherein one vehicle hits into another vehicle, there is no injury. This is a simple accident. Besides this, there is something called a minor injury accident, that is a slight injury. Non-injury, injury and grievous injury. Grievous injury is an accident wherein major injuries like fractures, then amputation of a particular part and all such things will come under grievous injuries. And last is a fatal. Fatal is an accident wherein somebody has lost a life. So we categorize the accidents into these four different categories. Now if you go to see the number of accidents which have taken place over the years, I will take you for the last 3 or 4 years. 2011 4560 were the number of accidents that have taken place. 2012 4312, 13 4294, 14 4229 and 2015 4338. So you can easily say that the figure is around 4,300, 4,400 on an average. Now fatalities. Fatalities is a accident wherein somebody has lost a life. Fatal accidents 314 in 2011, 271 in 12, 249 in 13, 283 in 14 and 302 in 15. Now I will take you to another part, that is persons killed, number of people who have died due to this accident. Now in 2011 total number of fatal accidents that took place was 314, but persons killed were 333. See, you need to understand, out of 314 accidents 333 people have died. That means more than one person has died in a fatal accident. Now 271 in 2012, out of which 292 persons were killed. 249 in 2013, out of which 266 died. 283 fatals, out of which 290 people died. And in 2015, 302 fatal accidents, out of which 311 persons died. Now there are various categories under which we subdivide these people who have got killed in accidents. Now persons who is killed can be categorized into a rider killed, that means he was on a two-wheeler, or a pillion rider killed, the person who was sitting behind. Driver, that means a driver of a four-wheeler who got killed. A pedestrian is a person who was walking on the road, such a person died. So that is also a passenger killed who was a passenger, an inmate of a vehicle. Cyclist killed. So we categorize that into different. Now if you go to see, I will only take you to the last year's figures. In 2015, out of total 311 persons who have died last year, almost 119 were self-accidents. A person who was on the road on his own, he hit into something and died on the spot. So these are the various ways in how we categorize and make statistics of accidents on the road. न्याय म्हणटा तो अजून सारको असो मेळूना. न्याय अजून सारको मेळूना. म्हणजे म्हणणें कितें की जे ॲक्सिडेंट केसीस असतात ॲटलिस्ट हे फास्ट ट्रॅक कोर्टाचेर ते वचूं जाय. सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट जे आसा पळय ते एकूच जज आसता, हॅविंग टू रोल्स. एक्सिडेंट केसीस किंवा अशे समरी ट्रायल किंवा बाकीचे जे आसा पळय ते हाताळपाक जर वेगळो कोर्ट केलो जाल्यार तातल्यान खटले बेगीन सोंपपाक शकता अशें म्हाका दिसता. पूण इट मे नॉट बी पॉसिबल प्रॅक्टिकली टू डू इट दॅट वे. बट एक्सिडेंट केसींनी जर कन्विक्शन जावपाक लागली, एक्सिडेंट केसी इन्वेस्टिगेट करपाक जर नॉर्मली पुलिसांक ट्रेन केलें जाल्यार हातल्यान कन्विक्शन जावपाक शकता, आनी दॅट कूड बी प्रिवेंटीव. नॉर्मली एक्सिडेंट केसीचो विशय असो आसता की
लोएस्ट रँक पोलीस ऑफिसर ते हाताळतात, हवालदार किंवा ताच्यापेक्षा ASI, PI, PSI इज नॉट इंटरेस्टेड इन डुईंग दीस अँड नॉर्मली इट इज दॅट लेवल ऑफ. समज कोण डेथ जाली, फॅटल एक्सिडंट जाला उपरांत मागीर आमी तो बॉडी शिफ्ट करता. तेच्या उपरांत ताचो इन्क्वेस्ट जाता. इन्क्वेस्ट जावन पोस्टमॉर्टम करता आमी. पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत बॉडी हँड ओवर करतात एज युजल प्रोसिजर आनी आमी ती केस मागीर फुडें कोर्टाक धाडटात. गोंया सारक्या छोट्याशा राज्यात इतल्या प्रमाणात ॲक्सिडेंट जावप आनी कित्याक जावप हें खरेंच चिंतचें पडटलें. ॲक्सिडेंट जाल्ल्या फॅमिलींक विचारात ताज्या उपरांतचें जीवन कशें आसता तें. प्रत्येक दीस वो कितलो जड वता जर आपलो कोणी एक मनीस जर ॲक्सिडेंटान गेल्लो आसत जाल्यार. आनी हें आमी म्हज्या आईन, बाबान, हांवें स्वता आनी सुशांताच्या बरे मागपी जे लोक आशिल्ले ताणें सुद्दां हें अनुभवलां आनी भोगतात. पण एक म्हत्वाची गोष्ट सांगपाची अशी म्हणजे की कितें करूंक जाय की आमी पळयता की हे दिसान दीस वाडणारे ॲक्सिडेंटाचें प्रमाण कमी जावपाक जाय. Today in Goa, as we have seen so many people dying in road accidents every year, it's but natural that we need to go the next step and address these issues. So it's very important that this year we look at what is happening to road accident victims after their deaths. Many of them are seriously injured and they lie in the bed at homes or in going for physiotherapy because they are disabled, and the issues surrounding their accidents are forgotten. So it's very important for us to look at first, is medical care really reaching the victims? We have in Goa the 108 ambulance service. Is it really reaching the victim in time? The golden hour is very important when an accident occurs. Nowadays people die. I remember when I started my orthopedic training in 1990, then हाय वेलोसिटी एक्सिडेंट जायनाशिल्ले. तेन्ना मोटरसायकली इतल्यो फास्ट नाशिल्ल्यो, गाडयोय फास्ट नाशिल्ल्यो आनी रस्ते इतले बरे नाशिल्ले. आतां रोड कंडिशन्स हॅव इम्प्रूवड, बायक्स एंड कार्स हॅव बिकम फास्टर. देर इज टोटल chaos. देर इज नो डिसिप्लीन इन ड्रायव्हिंग, निदर द टू व्हिलर्स नॉर द फोर व्हिलर्स. आनी जेन्ना पळय एक्सिडेंट जाता न्ही, दॅट दे आर सच हाय इम्पॅक्ट एक्सिडेंट्स, पीपल युजली लूज देयर लायफ्स. I can tell you from my personal experience, my life was saved once because I was wearing seat belt. So I can vouch for it as a person, myself. Friends, 20th of November this year is an important day, and we can all take this opportunity to sit back and think what is happening to the road safety issues in Goa. What is really happening to the road accident victims? And one appeal we have is that on the 20th of November, to remember all those who have lost their lives or who have been injured and continue to suffer because of their injuries. We can light a candle. Now you can do it in your housing society, you can do it in your education institution, wherever you are. Light a candle on the 20th of November, the third Saturday, and remember those who have been injured or died in road accidents. If you cannot do it on the 20th, do it on any day in the following week. But take this opportunity to look back and see how road safety issues are being dealt in your village, in your neighborhood, in your village panchayat, in your municipal council. Now is the time to sit up and act, to get involved and do something concretely for those many victims who have lost their lives. हो वर्ल्ड रिमेंबरन्स डे कित्याक मनयता जाल्यार याद करपाक तांकां सगळ्यांक जे आपलो प्रवास अर्दकुटो साडून गेले, याद करपाक तांकां जांकां आजून न्याय मेळोना, याद करपाक तांकां जे त्या वेळार धांवन आयले, याद करपाक ती घटना जी कदाचित आमी टाळूं शकता आसले, याद करपाक तांकां जे आजून तेंच्यो यादी काडून रडटात, आनी याद करपाक आमकां, तुमकां आनी सगळ्या यंत्रणेक की जीवन हें बहुमूल्य आसता आनी तेची परतफेड कशीच जावं शकना.
Vedanta Sesa Goa Ainur, proudly serving people, community and country. Vedanta Sesa Goa Ainur presents Rosto Rahagir Suraksha.